40 मतदारसंघांनी कॅन्डिडेट घालपाची काँग्रेसीची घोषणा गोवा फॉरवर्ड आणि एनसीपीक कोत्र केल्या। काँग्रेसीची एकला चलोची भाषा म्हणजे गोंयकारांचो अपमान म्हूण गोवा फॉरवर्ड म्हणटा। 70% गोंयकारांक बीजेपी सत्तेर आयिल्ली नाका अशें आसतना युती कित्याक नाका काय म्हणून प्रश्न। एनसीपी म्हणटा दिग्विजय सिंगाक खंय ग्राउंड रियालिटी खबर ना। बीजेपीक हारोवपाक जाय आनी जर तर कोणी जर आपूण एंटी बीजेपी म्हणटा तर तांणी सगल्यांनी काँग्रेस पक्षाक जॉइन जावचें आनी काँग्रेस पक्षा बरोबर वचचें, दुसरी आनी चूल मांडची न्ही। ही गोवा फॉरवर्ड ठामपणेन सांगता ही राष्ट्रीय पक्षांची डिक्टेटरशीप। काँग्रेस पार्टीन असो स्टँड घेवन फक्त केलें म्हणटा तें डिफिकल्टी लेवल वाडयल्या। सो आय मीन हाका सगळे आतां म्हणजे हे सगळी पंक्चर जाला काँग्रेस पार्टी अशें म्हणटकर वी डोंट वॉन्ट टू स्पॉयल द गेम ऑन इगो एट ऑल। आनी आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज एसेसमेंट करून जे जाग्यार आमकां दिसता की गोवा फॉरवर्डाची कॅन्डिडेटाची विनेबिलिटी नाल्यार द फायटींग कॅपॅसिटी टू वीन ती चड आसा, ती प्रखर आसा एज कम्पेर्ड टू अदर एंटी बीजेपी फोर्सीस नाल्यार कॅन्डिडेट्स नाल्यार पार्टीज अशे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी चूज करतले। आनी आतां आमकां पयलीं आमी एक धरिल्लें की एक 12 करतले म्हण, आतां आमी ते वाडोवन एटलिस्ट ते 18 ते 20 आमकां भरची पडटली। एनसीपी दिग्विजय सिंगाचे भुमिकेचेर पिकार। आमी आपा बरोबर युतीचो प्रस्ताव दिवपाचो प्रश्न येना, पण आमचो आमी सदांच सांगलें आसा फ्रॉम द डे वन आमी म्हटलेलें आसा की महायुती फाल्यां आमी 7 सीट आमकां मेळयले। आमी सांगलें एट फॉर टायम कम्स आमी 7चे 4चेर एग्री जातले, 5चेर एग्री जातले, 2चेर एग्री जातले, पण लेट महागठबंधन हॅपन। पण काँग्रेस युआ बिग ब्रदर तुमची ड्युटी आसा, तांकां जो एक झणझणीत थापट पडलेले त्या हवेन जे खंयचे हांव नको खंयचे हवेन आसा ते दिग्विजय सिंग ग्राउंड रियलिटी खबर ना। इतले मजगती साळगांवां काँग्रेसीची बसका जाली, थंय आग्नेलान युतीक विरोध केलो। आमी खूब चुकी केल्या, काँग्रेसीन खूब चुकी केल्या, पण आतां अजून पासून लोक म्हणटाले बाबा तुमचो एकवट ना, तुम्ही टाय अप कित्याक करिना, अलायन्स कित्याक करिना। हांव सांगता एक पार्टी येयली गोवा फॉरवर्ड म्हणून, ही 2-3 वर्सां जाली गोवा फॉरवर्ड म्हणून 3 जाण एमएलएनी चालू केलेली। आयज 3 जाण बरोबर ना, हेंच्या मदें जर अलायन्स ना आनी कोण बरें अलायन्स करतले, दुसरे पार्टीचे अलायन्स करतले। तेणी मागीर 3 जाणांनी पयलीं फ्लोट केलेली पार्टी, तो एकलो हा मराठीक, एकलो म्हणटा कोंकणी, एकलो म्हणटा इंग्लीश। दुसरी पार्टी आम आदमी पार्टी, तेंचे कितें 40 जाण उरलेले आहा, तितूंतले 20 जाण जेलींत वचून भायर सरले। ती येयलेली पार्टी नॉन करप्ट एगेन्स्ट करप्शन इन पब्लीक लायफ 20 जाण जेलींत। ते कित्याक मॉलेस्टेशन, रेप, डॉमेस्टीक वायलन्स सगळे चडशे गोवा बायलांक वतात। हांगाय कोण गोंयांत एकठांय जाले ते सगळेच। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आता पळोवया हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। साळगांवां भाजपाचो महामेळावो जावपाचो आसा। ह्या मेळाव्याक येनाशिल्ल्या बायलांक खंय गृह आदाराचे 1500 रुपया मेळचे नात अशी धमकी भाजपा महिला मंडळान खंय दिल्या। पिळन सिटीजन फोरम खंय ह्या वेंचणुकेन गोवा फॉरवर्डाक तेंको दितलो। आमी सध्या जॉईन जावंक ना, पूण आमी गोवा फॉरवर्डाक तेंको दिलो। ह्या 3 प्रश्न ही बीजेपीची महिला मंडळ नेरुल गांवांत, पिलेन गांवांत, सांगोळडा, सालिगांव, गिरी ह्या सगळ्या विलेजींनी वचून घरांनी बायलांक धमक्यो दितात की कितें तेंची बीजेपीची 26 तारखेर सालिगांव मेळावो आसा आनी त्या मेळाव्याक जरी तर तुमी येयली ना जाल्यार एका फॉर्माचेर नांव आनी सायन बरोवची, आनी तुमी तर येयली जाल्यार तुमकां ते 1200 रुपया मेळटा जे गृह आधार। आतां 500 वाडयल्या, पूण ते पळय मेळटा ते तुमकां मेळचे ना। 500 आनी 1000च्यो नोटी बंद करपाचो मोदी सरकाराचो निर्णय योग्य आसा, पूण 2000च्यो नोटी कित्याक काडल्यो हो प्रश्न आसा अशें एक्टिव्हिस्ट तारा केरकर म्हणटा। 2000चे नोटीचो कोणाक फायदो जालो असो तिचो प्रश्न। म्हाका सांगा 2000ची नोटी कित्याक काडल्यो?
2000ची नोट जर बाजारात गेली जाय नुस्तेकार म्हणटा 50 रुपयाचे नुस्तें घेता आनी 1900 रुपया तुका परतून दिवपाचे की जेन्ना तुवें 2000ची नोटी तूं काडटा थंय आसा जाल्यार डुप्लिकेट नोट येयली कशी कोणाक ही लीक जाली गजाल कोणाक कळ्ळी गजाल की तूं 2000ची नोट अशी काडपाचो आसा म्हणून हेचो अर्थ त्या ऑफिसान तरी कोण तरी ज्या जाग्यार पैसे छापता त्या जाग्यार तरी कोणी तरी लीक केल्या गजाल नाल्यार मोदीच्या ऑफिसांसून कोणें लीक केल्या आसतली ह्यो गजाली नाजाल्यार कशें कळ्ळें 2000ची नोटी तुवें छापूकच ना आनी हांगा डुप्लिकेट येयली बी म्हणजे गरीब लोकांक लागून त्रास हे आज लोक लायनीक रावपाचे आसा म्हणून आमी लेटर धाडला आमचो डिमांड आसा की 2000ची नोट सुद्दां ताणें स्क्रॅप करची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडगांव पालिकेन कामगाराच्या प्रश्नाचेर कोणाचेच लक्ष ना. कामगारांक पगार धड ना तांकां रेग्युलरायज करपाचेर निर्णय जायना म्हणून कामगार तिडकल्यात. 8 दिसां भितर पालिकेन प्रश्न जाग्यार घालेना जाल्यार स्ट्रायकार वतले म्हूण पालिकेच्या कामगारांनी शिटकावणी दिल्या. प्रश्न मंत्र्या मेरेन पावलो तरी पालिकेंतल्यान कसलीच हालचाल जायना म्हूण कामगार फुर्योज. जितले पळय इश्यू आसात मेन म्हणजे तो आमगे पेमेंट ऑफ ग्रेड पे आनी जे 5 वर्सांक पळय जे डेली रेटेड 5 वर्सां मोर दॅन 5 वर्सां काम केल्या तांकां रेग्युलरायज करपाचे LDC बीन आसा तांकां आनीक प्रमोशन करपाची DPC करपाची. प्रमोशनाक कितले तेंपूच जाला आमगे प्रमोशन करूना आनी एकूय कॉमान आमगे वर्कर मनशाक अजून प्रमोशन जावना. आमच्यो फायली एकूय फायल मूव जायना ह्या टेबलार आनी टेबलार खंयच्याच सेक्शनांतल्यान मूव जायना. कांय स्टाफूच त्यो आडून दवरता काय तेंय आमकां खबर ना. सो आमी आतां तांकां डेड लायन दितात 8 दिसांची. आमी हाजे पयलीं तांकां स्ट्रायकाची नोटीस दिल्ली. इन कंटिन्युएशन टू दॅट लेटर वी आर सबमिटींग वन मोर लेटर टू दीस ऑफिस दॅट बिफोर विदीन 8 days तुमी हे सगळे आमचे क्लियर करात नाजाल्यार आमी भायर उबी रावतले. स्ट्रायकार वतले सगळे गार्बेजीची सगळे टोटल सगळे डेली रेटेड लेबर तो असं बसून आमी UD मिनिस्टरा कडेन आमगे बरे 2 महिने पयलीं मिटींग जाल्ली रेग्युलरायजेशन करपाक ताणें हाडिल्लें आनी मिनिस्टरान बसून म्हणिल्लें की बाबा हय ह्या बारीक लोकांक फिक्स करपाचें म्हणटा ते घाणी काम करता न्ही आनी घाणी काम करता हे लोक आमकां चडशे मेळनात आनी ते कामाक मेळ्ळा आनी इतले वर्सां तर काम करतात तांकां कित्याक करना म्हण ताणें तांकां रेग्युलरायज करना आमकां लिस्ट धाड म्हणलें. आमच्या ऑफिसा कडल्यान अजुनूच तांकां लिस्ट पावना. आमी दिलें तांकां लिस्ट. आतां डेली रेटेड वर्कराक 2 म्हयने 1 म्हयनो मायज जावन गेलो तांकां पगार मेळना. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. नमस्कार.